आम्ही लोक सांगपाक जाय काजूची फेणी ही जिवाक बरी. It is a feni, some gawa mix. So taste करते. It is taste like exactly you're drinking the feni and not eating the ice cream. I really wanted to try the feni over, not feni, Nero. So I really wanted to try Nero over here, but we tried the better to go for the ice cream. So it is exactly tasting like a drinking Nero. Because cashew is something that is very close to Goa, right? And this is the first time we are attending such a festival. Actually, I am from Margaon. She is from Sanglim. Sanglim. So we work here only, and post working hours we have come here. Okay. Besides this, we came to know there are much more than that Nero, feni, hurra, kaju, and whatever. Ambience is too good. In fact, the arrangement are also the good. Even the DJ night, it feels like you are not in the Goa, you're somewhere outside, and we are enjoying. Even though we can see the people outside of the Goa, they also came to know what is the kaju, what is the behind, what is the kaju apple specially. It is very beautiful right now, and obviously at night it will be more beautiful. So yeah, and plus so many different people, so many different cultures. It's really beautiful the way it is. आम्ही पहिली फक्त फॅक्टरी आसल्या कारण आमचे खंय आउटलेट ना. आमकां हांगा डायरेक्ट मातसो एक 2 पैसे आमकां चड गावता, मातसो एक रिटेल रेट गावता आमकां. दुसरें म्हणल्यार कस्टमर सुद्दां जो आमकां सपोज हाय क्वालिटीचो सुद्दां माल घेवपी फॉरेनर सुद्दां येता हांगा. आनी टॉप क्वालिटी म्हणल्यार जो W150 ग्रेड आसा तो सुद्दां हांगा आमकां बऱ्या रेटीन आमचो सेल जाल्लो आसा. आणि दुसरें म्हणल्यार एक सायडीक हे आसा डिफरंट बेवरेजीस हॉटेल्स, तांकां सुद्दां काजू लागता. सो तेंच्या वांगडा सुद्दां आमचे कॉन्टेक्ट जाल्ले आसा. जी हम लोग तो बेसिकली बॉम्बे से है, घूमने आए थे गोवा, तो ऐड वगैरह देखा, आया इधर जगह देखा. इट्स वेरी नाइस, वाइब्रेंट. बच्चे लोगों के लिए किड्स प्ले एरिया है, खाने के लिए इतने बहुत रेस्टोरेंट्स के काउंटर है, बहुत अच्छा है, म्यूजिक वगैरह. इट्स वेरी नाइस, अच्छा लगा आके. तो जब आप सुनते हैं गोवा और काजू के बारे में बहुत सुनते हैं, उर्राक है, फेनी है, जो इनके एल्बम, तो आपने यहाँ पे आके क्या क्या ट्राई किया है? नहीं देखो, मैंने तो काजू ट्राई किए काफ़ी, और रेस्टोरेंट्स के अलग अलग गोनीज फूड है, लाइक सी फूड है ना, इट्स वेरी नाइस, अच्छा लगा. सी कर्नाटक का भी आता है, मैंने ट्राई किया है, लेकिन इसका टेस्ट ज़रा बेटर रहता है. गोवन कैशू का नाइस.
आणि हे आता कॅज्यू फेस्टिवल जे 2 वर्सां जाले चालू आसा तातून गोवाचो काजून कर एज वेल एज बाकीचे जे पदार्थ आसा ताचे एडवर्टिजमेंट जावन ते शुअरली त्या फार्मिंगाक भरपूर बेनिफीट जातलो ना आमकां आतांच कळटा लास्ट इयर जेन्ना आमी आशिल्ले तेच कस्टमर आतां परत ह्या वर्सा येवन विचारता अरे आमी तुमचो स्टॉल सोदताले कळ्ळें न्हय. सो एक प्रॉडक्टाची अवेअरनेस जाता आणि गोंयांत कितें जालां काजू एज अ सोविनर प्रॉडक्ट लोक तुमकांय खबर आसतलें भरपूर तरेचो काजू गोंयांत येता भायल्यान आनी तो गोंयचो काजू म्हणून विकता. सो विथ दीस फेस्टिवल ती ओरिजिनॅलिटी ऑफ द प्रॉडक्ट जी आसा न्हय ती सरकारान हांगा बरी काळजी घेवन हांगासर लोकांक स्टॉल दिल्ले आसा. सो दॅट ओरिजिनॅलिटी ऑफ गोवन कॅज्यू जेन्ना भायर येतली तेन्नाच आमच्या फार्मरांक ताचो बेनिफीट मेळटा आनी दॅट पर्पज इज बींग सर्वड हियर फॉर दीस फेस्टिवल. This is my second time, and I think it's a really nice opportunity for people from outside to come and see how big part like cashew as a fruit plays for the Goans. And if you look around, there are like stalls and things based around cashew as a fruit. So I think it's a really good opportunity for people to come around and see how this festival takes part and how people actually come here to enjoy the music, the vibe. They come here with family, friends, you know. So yeah, I recommend, please come, enjoy. So what stuff you tried over here in Cashew Festival? I have come for the first time, so this is the first. But this is not any hurak or something. But I've tried hurak before, so I've had the poi, the chicken poi from Taj over there. So it's really good. You should try that. खूप लोक येयलो पळोवपाक असले पळोवपाक मेळना हांगा सिटी एरियेन तरी हे गांवांतले पद्दतीन खेड्या गांवांतले म्हणून ते तांकां दाखोवपाक आनी हे अश्यो बियो काडटा अश्यो भाजता बी ते रेडीमेड ना न्हू अशें करप तांकां खबर ना न्हू रेडीमेड मेळटा करिना न्हू रेडीमेड मेळटा न्हू आतां म्हणून लोक पॅकेटांतले रेडीमेड घेवन खाता आतां ह्यो आमच्यो कश्यो करप कश्यो फोडप हे तेजी आमी दाखयता तांकां ट्रायल तशें. वेगवेगळे प्रोडक्ट जे आसा ही मेहनत टिचर पर्सन आसा तिची मेहनत करून ती वाडोवपाक सोदता ती आमकां आमी एनकरेज करता जावची म्हणून वाडची म्हणून सगळे कडेन आनी हे आमचे शेतकऱ्याक फायदो जावचो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जावं काजू फेणी हुर्राक कॅश्यू नट्स सगळे तरेचे आनी काजू पासून कितलेशे प्रोडक्ट करता आमी बर्फी करता आनी कितें करता सगळे तरेचे आमी डिफरंट डिफरंट खावपाची वस्तू करता म्हणजे हे काजूचे बियां पासून हे आसा हुर्राक काजू फेणी आनी आमी लोकांक सांगपा जाय काजूची फेणी ही जिवाक बरी. आमची कॉर्पोरेशन चेअरपर्सनाचे आमची तिचे प्रयत्न आसा ती हे पयले वर्स केले आतां सेकंड इयर तो म्हाका दिसता एवरी इयर केलें जाय लोकांचें हें वाडटलें.
इजी फेस्टिवल हे आमचे गोंयचे जावन आसा म्हणून आमी मुद्दम पळोवपाक आयली आनी बरें दिसलें की सगळे डिफरंट डिफरंट पळोवपाक मेळ्ळें जें कितें आमी केन्ना पळोवंकूच ना तसले आयटम आमी पळयले आनी जें कितें आसा तें आमकां खरेदी करपाक दिसता उमेद आयली हे नवीन हे फेस्टिवल अशें करून कितें पळयलें लागलें हय आमकां एक नवीन सगळें पळयल्ल्या कारणान आमच्या भुरग्यांकूय तेजी नॉलेज मेळटली आनी तेंच्यांनी हें नवीन पळयल्ल्या कारणान तांकांय दिसतलें की तें आमचें गोंयान अशें आशिल्लें म्हणून अशें फेस्टिवल कंटिन्यू जावं जाय अशें म्हाका दिसता आमच्या गोवा टुरिजमान हें चालू दवरल्यार चड बरें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान चालू दवरल्यार बरें कित्याक सगळ्यांक नॉलेज मेळटली आनी कळटलें कितें आमच्या गोंयचें कशें कितें आशिल्लें तें